ॲक्च्युली हांगा जो विशय चल्ला गेली जी देवस्थानचे जितले जमनी आहा जी देवस्थान भूमिका देवस्थानची जी पहिली जी कमिटी आहा त्यांच्यानी लाखो स्क्वेअर मीटर जमीन शाळांतली देवस्थानची भायल्या लोकांच्या घशान घातल्या आणि ॲग्रीमेंट मारून इल्लिगल यांच्यानी क्रिमिनल ॲक्ट करून सगळे जितले देवस्थानचे जमनी आहा सगळे यांच्यानी लोकांक महाजनांक खबर आसतना सगळे ॲग्रीमेंट मारून यांच्यानी लाखो रुपये कमयल्ले आहा. हेतून जो प्रेसिडेंट हा कालिदास रावत आणि सेक्रेटरी विशाल परब हे फूल इन्वॉल्व हा. इवन कमिटीक सुद्धा हेंच्यांनी ॲग्रीमेंट मारले. हे फाटल्यान जे पयलं ऑलमोस्ट 70,000 जागा हा देवस्थानचे देवीच्या नावार असा आणि हे सायडीक हा 1.5 स्क्वेअर मीटर. आता मामलेदारान सुद्धा हे जमनीचे जे ॲग्रीमेंट त्यांच्यानी इल्लिगल मारलेले हांकां दोगांयकय क्रिमिनल ॲक्ट केला, फोर्जरी केला म्हणून मामलेदारान ऑर्डर इश्यू केल्ली आसा. आणि ह्याच दोगांनी गेल्या फावटी इलेक्शन जे आसले कमिटीचे जांक दिवंक ना, कित्याक हेंचे भांडे फुट्टले म्हणून हेंच्यांनी इलेक्शन करपाक दिवंक ना आणि तो सुद्धा तेंच्यांनी एक क्रिमिनल ॲक्ट केल्लो आसा. पूण हांगाचो MLA भितर इन्वॉल्व आहा. हेंनी हेका कोणाक जी जमीन हेंच्यांनी दिल्या त्यांच्यानी रातोरात त्यांनी एका 15-20 दिसा भितर ऑफिस उबे केले, आपले घर उबे केले आणि थंय अशा प्रकारे एक तुळस आणि खुरीस त्या जमनीर घातलो. ही आमच्या देवीचो अपमान केल्लो हा त्यांनी. आणि CMाक उलो मारता हे देवस्थानचे जे मामलेदार बी अशा मामलेदार पॉलिटिशियन इन्वॉल्व जावन देवस्थानचे लाखो स्क्वेअर मीटर जमनी हे जे आयज शाळांतले इलेक्शन जावंक ना हेचेर CMान भर दिवपाची गरज आहे की हेचेर इन्क्वायरी बसपाची गरज. आणि हेचेर दोग जाण हे जे आसा पळय क्रिमिनल ॲक्ट केल्लो आसा हेंचेर FIR फायल करतले. हे जे कितें केलां ते इमिजिएटली बंद जावपाक जाय, जाल्यार आमी कितें ते फुडले स्टेप्स घेतले. इतले मजगती देवस्थान समितीचो मुखत्यार आदिनाथ परबा कडेन हे विशीं विचारपाक संपर्क साधल्यार ताणें जे कितें आरोप आसा ते देवस्थान समिती मुखार राऊतान मांडचे, ते उपरांत आमी ताका जाप दिता अशें फोना वरवीं सांगलें. प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी.